नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। पाती होडे गेल्या 3 महिन्याच्यान केरोसीन मेळना जाल्ल्यान समस्या जाला। ताबडतोब केरोसीन पुरवठा करूंक जाय म्हण आग्रह करून उत्तर कन्नड जिल्हा सांप्रदायिक मत्स्यमार संघटने मार्फत जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले। गेले सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात केरोसीन पुरवठा जालो ना, तेजे नुस्तें मारूं वचूंक शक्य जायना। केरोसीन ना जाल्ल्यान होडेचे इंजीन बंद दवरची परिस्थिती आसा। कोरोना वेळाचेर तशेंच हुंवार येयल्यान जिल्ह्याचे नुस्तेकार त्रासात आसात। आता सरकाराच्यान केरोसीन मेळना जाल्ल्यान बी व्हड संकश्ट मुखार येयला। तेजेन जाता तितले बेगी केरोसीन पुरवठा करूंक जाय अशें तेमी सांगले। कारवार तालुक्याचे सगळे फिशरमॅन आज आमकां चिन्नतला बद्दल फिशीक मनवी दिला आसात। 5 महिने जाले अजून म्हणल्यार आमकां केरोसीन डिलिव्हरी केली ना। त्या बद्दल सगळो फिशरमॅन एक जावन आमकां मेळचेच टायम आता 4 महिने सीजन, ह्या सिजनाक आमकां केरोसीन ना जाल्यार आमगे कमीत कमी 4000 ते 5000 कुटुंब अशेंच रस्त्यार पडटात। तेजे बद्दल सरकारान आमगेल काळजी घेवन आमकां तेल ताबडतोब दिवूं जाय म्हणून सांगून घेवन जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात सरकाराल्या आदेशा अनुसार मत्स्यमार बंद आशिल्ले। निषेध वेळ सरल्यानंतर नुस्तेमान आपली आर्थिक परिस्थिती सुदारून घेवच्या आशेत आशिल्ल्या नुस्तेकाराक केरोसीन मेळना जाल्ल्यान निराशा जाला। बेगीन केरोसीन दिवचे कार्य सरकारान करूंक जाय अशें तेमी आग्रह केले। ಸುಮಾರು 2000 ದೋಣಿಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ 8 ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ 8000 ಕುಟುಂಬ। ಈಗ ನಮಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ मिशीन हे बोटवाले येऊन घेऊन आता स्ट्रायक केला आसा। हा डीसी मनी दिला की केरोसीन आमकां अवश्य आसा। आमकां 10 महिने पर्यंत 300 लिटरा प्रमाणे दिता आशिल्ले। अजून पर्यंत आमी केरोसीन दिलें ना। आतां सुरू जावन घेवन 4 महिने जाले 4 महिने जाले अजून पर्यंत एकल्यान सरकारान आमकां केरोसीन दिलें ना। आमगेर आतां 800,000 लोक ह्या मिशनाचेर जीवन घेवन करता आशिल्ले। आतां सगळे केरोसीन दिलें ना। ह्या हेजेर आमी आतां रस्त्यार फट परिस्थिती उपोशपण रस्त्यार फट परिस्थिती येयल्लो आसा। गेल्ल्या कदम उत्सवात बाकी आशिल्ले 22 लाख रुपये दिले नंतरच करावळी उत्सव करूंक जाय, ना तर स्टेजा मुखार धरणाक बसतले अशें करुनाड रक्षण संघटनेचे यन दत्ता हेमी सांगले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले यन दत्ता 2020 सालात उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सरकारा वतीन कदम उत्सव जाल्लो। त्या उत्सवाच्या पेंडल टेंडर बेंगलोरचे नंदकिशोर हेमकां मेळिल्ले। तेमचे बरा जिल्ह्याचे टेंट असोसिएशनान बी हात मेळयलो। ह्या वेळाचेर नगराभिवृद्धी कोशाचे इंजिनियर RP नायक हेमी आनी जास्त काम करा म्हण तोंडी सांगिल्ले। कसलो बी आदेश पत्र दिले नाशिल्ले। तेमगेल उतराक किंमत दिवन 22 लाख रुपयेचे काम केल्ले। तेतूंत जिल्ह्याच्या टेंट असोसिएशनाक 10 लाख रुपये येवूंक जाय, जाल्यार सरकाराच्यान आजुनी कसली प्रक्रिया मेळना। आता करावळी उत्सव करूंक मुखार येयलात, पण पयलेचे बाकी आशिल्ले पयशे दिन जाल्यार करावळी उत्सवाच्या रंगमंचा समोर धरणाक बसतले अशें तेमी सांगले। जिल्हा टेंट असोसिएशनाचे उपाध्यक्ष प्रशांत सावंत तेमी उलोवन सांगले, कदम उत्सवाचे पयशे बाकी आशिल्ले बद्दल जिल्हाधिकारीक, जिल्हा मंत्रीक तशेंच इतर लोकप्रतिनिधीक सांगला, पण आजपर्यंत भरवसोच मेळ्ळे शिवाय पयशे मेळना अशें तेमी असमाधान भायर घायले। ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾವಂತ್ ಸಾಮ್ಯಾನ कारवार असोसिएशन उपाध्यक्ष बनवासी कदम उत्सव काम बनवासी कदम उत्सव काम केल्लें। मागेल्या आरतीना कान म्हाका हेंच्यान ऑर्डर धाडिल्लो। अजुनूय म्हाका 10 लाख रुपये सुमार येवूंक जाय। 9.5 10 लाख शिल्लक जाता। अजुनूय हांव कितली फावटी ऑफिसाक गेलो जाल्यार बेर फाल्यां यो परवां यो म्हणून सांगता आसता। डीसी मिनिस्टराक अजुनूय हेबारा मेळ्ळो, पुजारी मेळ्ळो, डीसी मेळ्ळो, RP नाका मेळ्ळो, जाल्यार बेर अजुनूय 3 वर्सां वयले अजुनूय म्हाका म्हागेले अमावंट दिता म्हाका लेबराक दुकान भाडें आनी मटेरियल कोण कोणाक गेले अजुनूय अमावंट दिना। म्हाका डेली घरा कडेन येवन ऑफिसा कडेन येवन दी म्हणून बसलात आनी आमी लोन केल्लो ताका बँकाक ते बी आतां बऱ्या म्हणल्यार अजुनूय अमावंट 3 वर्स जालां ते दिना आमकां। तेच म्हणून आमकां खूब प्रॉब्लम जाला। करावळी उत्सव पयलीं म्हण जाल्यार बघितल्यार बरें जालें आनी आमी डेली काम धंदो सोडून
आमी ह्या ऑफिसात त्या ऑफिसात फिरते रावचे पडटा आमकां. ऑफिसां फिरला बिर अजुनूय काम जायना आमगेलें. विद्यार्थ्यांक मानसीक त्रास आणि शैक्षणिक हक्क नियमाक गौरव दिनासतना विद्यार्थ्याल्या क्रोधाक कारण जाल्ले प्रोफेसर गीता हेमकां बदली करूंक जाय म्हण आग्रह करून सरकारी पदवी कॉलेजाचे विद्यार्थ्यान विद्यार्थी संघटनेचे राघू नायक हेमगेल्या पुढाकारात जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले. कारवार शहराचे सरकारी कला आणि विज्ञान कॉलेजाचे प्रोफेसर आणि एक्झामिनेशन सेक्शन प्रमुख गीता हेमी विद्यार्थ्यांक मानसीक त्रास दितात. विद्यार्थ्यालो आवडीचो विषय निवडूक अवकाश दिनात. आपूण सांगिल्लो विषय मात्र निवडूक जाय असो दबाव घालतात. असे आनी काही त्रास करतात. तेजेन तेमकां हांच्यान बदली करूंक जाय म्हण आग्रह करून जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888-0298880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप मेन रोड सदाशिवगड कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी जावन विष्णुवर्धन हेमी सोमवाराक अधिकार घेयलो. 2012 सालात IPS अधिकारी जावन बेंगळूर गुप्तचर विभागात सेवा केल्ले विष्णुवर्धन हेमी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात SP जावन अधिकारात येयलात. आंतर जिल्हा अबाकस स्पर्धेत कैगा अबाकस शाळेच्या विद्यार्थ्यांना स्थान मिळाले. प्रोपात अकादमी अबाकस संस्थेन आयोजित केलेल्या राज्यस्तराच्या अबाकस स्पर्धेत कैगा अबाकस शाळेच्या विद्यार्थ्यांना स्थान मिळाले. कारवार ऐगळ मार्शल आर्ट्स इंटरनॅशनल कराटे डू इंडिया सदाशिवगड शाळेचे विद्यार्थीन आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तराच्या स्पर्धेत भाग घेतले. उडपीचे केन ई माबुनी शितोरियो कराटे स्कूल ऑफ इंडिया हेमी आयोजित केलेल्या कराटे स्पर्धेत सदाशिवगडचे ब्लॅक बेल्ट 7th डॅन शिहान सुनील V ऐगळ हेमगेले विद्यार्थीन मेडल आणि ट्रॉफी मिळवले. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे SP जावन 1 वर्ष सेवा केले डॉक्टर सुमन पेडणेकर हेमकां उत्तर कन्नड जिल्हा पत्रकार संघटने वतीन सत्कार करून निरोप दिलो. उत्तर कन्नड जिल्हो शांतीप्रिय लोकांलो जिल्हो. हांगा निसर्ग सौंदर्य तितलेच लोक बी खूप बरे आसात आणि प्रेमळ स्वभावाचे आसात. हांची गोड याद सदांच आपण्या बरोबर उरतली अशें डॉक्टर सुमन पेडणेकर हेमी सांगले. पत्रकार संघटनेचे अध्यक्ष TB हरिकांत आणि इतर पत्रकार हजर आशिल्ले. गोवा बेळगांव महामार्गाचेर चिनेघाट लागीं एक कार अपघातात 4 लोक गंभीर जखमी झाले. आंध्र प्रदेशाच्यान गोवा पर्यटनाक वयत आशिल्ली कार चालकाले नियंत्रण चुकून रस्त्या बाजूच्या ब्रिजाच्या वालाक आपटली. परिणाम कारयेंत प्रवास करताले 4 लोक गंभीर जखमी झाले. तेमकां रामनगर दवाखान्यात प्रथम इलाज करून नंतर जास्त इलाजासाठी हुबळी व्हयले.
जिल्हा काँग्रेस प्रवक्ता शंभू शेट्टी हांकां वय जाला तेजेन तेमकां मुडगेरी अस्नोटी माजाळी आनी चित्ताकुला पंचायत प्रदेश खबर ना अशें मुडगेरी ग्रामपंचायतीचे सदस्य नंदकिशोर नायक हेमी सांगले। मंगळवाराक पत्रकारां बरोबर उलयले नंदकिशोर माजी MLA सतीश हेमगेल वेळाचेर मुडगेरी ग्रामपंचायतीत विकासाची जात्रा आशिल्ली अशें स्टेटमेंट दिवचे शंभू शेट्टी हांकां ग्रामपंचायत प्रदेश खंय पर्यंत आसा म्हूण खबर ना, विकास कामां बद्दल खबर ना। MLA रुपाली नायक हेमगेल्या अधिकारावधीत मुडगेरीत खूब इतले सुदारणा जाला तशें म्हूण आमी तांकां समर्थन करतात। सतीश सेल MLA आशिल्ले तेन्ना आपूण बी तेंचे बरात आशिल्लो, पण मुडगेरीत जमीन स्वाधीन केल्ल्या प्रकरणा संबंद जास्त परिहार दिवंक प्रयत्न तेमी केले नाशिल्ले, पण आतां MLAन 1 गुंठ्याक 1 लाख रुपये दिवत म्हूण घेवन भरवसो दिला। MLA रुपाली नायक हेमी 1 गुंठ्याक 1 लाख रुपये दिवचे भरवसो दिले नंतर आपूण 2 लाख रुपये दिता अशें लोकांक फोन करून सांगतात। सांगचे बरोबर आसा, पण 2 लाख रुपये परिहार खंयच्यान दितले असो तेमी प्रश्न केलो। ನಮ್ಮ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಮುಡಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಜಾಳಿ ಮುಡಿಗೇರಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ನೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಜಾಳಿಯಿಂದ ಅಸ್ನೋಟಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು। ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಏರಿಯಾ ಟೋಟಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಫಂಡ್ ಅಂಕೋಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಪುನಃ ಮುಡಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮುಡಿಗೇರಿ ಮಾಜಾಳಿಯಿಂದ ಅಸ್ನೋಟಿವರೆಗೆ। ಅದು 3 ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೋಡ್, ಅದು ಒಂದೇ ಪಂಚಾಯತಿಗಲ್ಲ। ಮಾಜಾಳಿ, ಮುಡಿಗೇರಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ನೋಟಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಂಚು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು। ಕಾರವಾರದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ। ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂತ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 3-4 ಜನ ಬಿಟ್ಟು। ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದೂರಿದ್ದಾರೆ। ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಇರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ। आयज येतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।